जानेवारीत कुंकळ्ळी एनआयटीत चोरी झाली। या घडणुके संदर्भात आंतरराज्य गटाच्या 29 वर्षाच्या दुबावित चोराक आंध्र प्रदेशातल्यान गोंय पुलिसांनी अटक केल्या आणि लाखांनी रुपयांची चोरून व्हेल्ल्या मालमत्तेच्या प्रकरणात नवी माहिती मुखार आयल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। पळयात। 12 जानेवारी कुंकळ्ळे एनआयटी कॅम्पसाक एक चोरी जाल्ली। ताजे तुमच्या वार्डनान ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाक आणि ताजे मागीर तपासाची चक्रां सुरू जाली। जाल्लें अशें की 12 जानेवारीक एक मनीस कार घेवन भितर सरलो। ताणें आपूण प्रोफेसर आशिल्ल्याचें ID कार्ड थंयच्या सेक्युरिटीक दाखयलें आणि ह्या टायमार सगळे स्टुडंट जे क्लासाक आशिल्ले तो स्टुडंटाच्या हॉस्टेलांत गेलो आणि ताणें थंयचे लॅपटॉप बॅग जवळ जवळ 8 लॅपटॉप, एक इयरफोन, एक ट्रॉली बॅग अशें मेळून 6,53,000 माल जो आसा तो चोरून गेलो। हो भुरगो आसा तो ताजें नांव आसा प्रथमीर सिल्वन 29 इयर्स आणि हो मूळ आसा तामिळनाडूचो। हाका आज कुंकळ्ळी पुलिसांनी आंध्र प्रदेशाक अटक केल्ली आसा। हाजे जर हिस्ट्री पयली जाल्यार हो एक अट्टल गुन्हेगार, हो एक अट्टल चोर आणि हाजे चडशे चोरयो आसात त्यो मोडस ऑपरंडी आसात। त्यो म्हणटा त्यो हॉस्टेलांत घुसप, NIT, IIT अशा हॉस्टेलांत घुसप आणि थंय चोरी करप। ताका सद्याक आंध्र प्रदेशा पुलिसाच्या मदतीन कुंकळ्ळी पुलिसांनी अटक केल्लो आसा आणि ताका आतां गोंयांत घेवन येतले आणि हाजो फुडलो तपास करतले। कुंकळ्ळी पुलिसांक जेन्ना ताज्या बद्दलची कंप्लेन आयली तांणी तपास सुरू केलो। ताजी जी कार आशिल्ली ती तांकां फोंडा हांगा सांपडली। ताजे नंतर तांणी टॅक्निकल सर्वेलन्स आणि बाकीचे सगळे टॅक्निकल हेल्प घेवन ताका आंध्र प्रदेश हांगा ट्रेस केलो। रोखडेच तांणी आंध्र प्रदेश पुलिसाक कळयले आणि ताजे नंतर तांणी आंध्र प्रदेश पुलिसाच्या मदतीन धरलो। सद्या कुंकळ्ळे पुलिसाचें पथक जें आसा तें आंध्र प्रदेशाक ऑलरेडी पाविल्लें आसा। तांणी ताका ताजो ताबो घेतला, ट्रान्झीट रिमांड घेतले आणि ताका गोंयांत हाडटले आनी फुडलो तपास करतले। म्हणून टिवी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव।